आज आम्ही ठाणे पंचायतीच्या आमच्या चरावण्या गांवान आसा आणि हांगा दोन कामाचे आम्ही पायाभरणी केल्ली आसा. एक म्हणटा ती एक धाकटी रिटेनिंग वॉल विथ स्पीड ब्रेकर्स नियर द स्कूल दॅट इज फॉर सेफ्टी पर्पज. आमचे ल्हान भुरग्यांक GPS स्कूल जे आमच्या चरावणेचे आसा ताजे समोर एक 5-6 स्पीड ब्रेकर्स घालून एक धाकटी रिटेनिंग वॉल ते हातान काम घेतिल्लें आसा. आणि दुसरें आसा ते आमचे हांगा हो शंकरनाथ मठ चरावणेचो. ह्या मठाच्या बाजू हो जुनो रस्तो आसा थंय ते एक रिटेनिंग वॉल. तो रस्तो खूब नॅरो आणि सकयल न्हंय व्हांवता आणि इतले वर्सांचे ते रिटेनिंग वॉलाची मागणी आशिल्ली कित्याक ते उदकाचे इरोजन जावन जावन तो रस्तो ऑलमोस्ट ते एम्बँकमेंट ऑलमोस्ट इरोड जाल्ली आसा. आणि हे तर अशें उरिल्लें हाजे फुडें जाल्यार कितें तरी अशें डिझास्टर जावपाक शकतालें. बिकॉज फायनली खूब वर्सांची ही मागणी आज पूर्ण जाल्ली आसा आणि आमी आज नाल्ल फोडून ताजो शुभारंभ जाल्लो आसा. खूब खुशीची गोष्ट ही आमच्या गांवां खातीर की हो बरी पैकी एक 35 मिटराची लांब RCCची रिटेनिंग वॉल येतली. रोडी वायडन जातलो तो, प्लस दुसऱ्या सायडीन PCCची रिटेनिंग वॉल येतली, प्लस एक टो वॉल येतली, प्लस एक 6 मिटराची भिंत येतली थंय. सो 6 मीटर हायटीची भिंत येतली. सो हें सगळें मेजर काम आमचे अंडर PWD आमी हातान आज नाल्ल फोडून घेतिल्लें आसा. सो हाजो फायदो आमच्या मठाकय जातलो, ह्या वाड्यार जातलो आनी तांची जी आमची लोकांची इतल्या वर्सांची मागणी आसा ती पूर्ण जातली म्हणून म्हाका खूब खुशी दिसता हाजे बद्दल. आणि हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री आनी आमचे PWD मिनिस्टराचे खूब आभारी आसा की फायनली हें जें आमचें काम आसा 43 लॅक्साचें हें ताका मंजुरी मेळून हें काम आज शुभारंभ ताजें जाल्लें. आनी म्हाका खात्री आसा की आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जाता तितले बेगीन हें काम कंप्लीट करून पावसान जो कितें धोका नदयेचे लेवल वाडून पळय जो कितें इशू जाता लोकांक हांगा तो आतां हाजे फुडें फुडल्या वर्साच्यान बंद जातलो जावपाक. हांव परत एकदां खूब धन्यवाद म्हणटा आमच्या सरकाराचे आनी आमचे हे आमची जी पुराय हांगा सरपंच मेंबर्स आसा, आमचे ZP आसा आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ आसा तांचे धन्यवाद म्हणटा की जी कितें आमची बारीक बारीक जी कामां आसा ती आमचे पर्यंत ते पावयतात आनी आमी ते सरकारा कडेन पावून तांची मंजुरी हाडपाक आमचे डबल इंजीन सरकार आमी यशस्वी जाता. तांचो आमच्या लोकांचो एक विश्वास आसता आमचेर, एक तांची एक आशा आसा म्हणून ही सगळी आमी कामां पूर्ण करपाक पावता. कित्याक तांचो जो विश्वास आसा तांच्या विश्वासा खातीर आमचे हात बलकट जावन आमी ही कामां तांचे खातीर करपाक पावता. आनी म्हाका खात्री आसा हाजे फुडें जी कितें तांचे विशय आसा आमच्या गांवांतले बारीकले बारीक विशय कितें मोठ्यांतले मोठे जे कितें हांगा विशय आसा ते नोकऱ्याचे जावनी की ते बांदकामाचे जावनी ही सगळीं कामां आमी एक एक करून हातान घेवन आमच्या लोकांक जशें तांच्या मना सारकें जाय ते पूर्ण करपाचो आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो. देव बरें करूं.